किंबली गार्डनात दाखवलेले आम्ही काजार जावचेच आधी आमगे भुरग्या जल्मला म्हाका कांय समजना हांवें कितें करचें पडटे ताकाच लागून हांवें किंबली गार्डनाक आपयलें पूण तें अजून पासून येवंक ना किंबली आनी वेळ कित्याक जालो जेसन हांवें तुका पयलींच सांगलेलें तुज्या डॅडीक गोमय म्हणून तू जाणा म्हजो डॅडी एक व्हडलो बिझनेसमॅन आनी तो दुबय रावता तू ल्हानूच आसतना तुजो माय पाय सोंपून गेलो आनी आमी दोगांय त्या हॉस्टेलांत आसा होय जेसन हांव बरे भाशेन जाणा आनी म्हाका म्हजी ग्रॅनीन वाडोवन व्हडलें केलें आनी आतां म्हजी ग्रॅनी सोंपून गेली म्हाका कोण ना जालो उपरांत आमी दोगांय कॉल सेंटरान मेळ्ळीं आनी आमकां दोगांयकूय एकामेकाचो मोग जालो आनी हे पळय आमकां एक भुरगें जल्मलां जेसन होय किंबली दोगांयच्या मोगाक लागून हें भुरगें जालां हांवें तुका कितले फावटी सांगलेलें हे भाशेन करून त्या भुरग्याक मारून उडय म्हणून पूण तुवें म्हजें आयकूंक ना जेसन अजून वेळ आसा तुजे डॅडी गोमय न्हय आमकां भुरगें जालां म्हणून आमी खासा जावन त्या भुरग्याक एक नवो फुडार दिवया ताका वाडोवन आमी व्हडलें करुया जेसन किंबली ह्या समाधान भोंवक आमकां लॉस दिसता आनी म्हाका दिसना म्हजो डॅडी असले मानून घेत असो म्हणून किंबली म्हाका तें भुरगें नाका जेसन तू जाणा हांव तुजो कितलो मोग करता तें सोंदिराचें उदक सुगोवन गोळी खावपाक जाय सूर्य आपली किरण घालपाचें विसरून पूण म्हजो मोग तुजे विणे केन्नाच उणो जावचो ना जेसन हांव जाणा तूं तुजो कितलो मोग करता पळय ताकाच लागून हांव म्हजी डॅडीची ड्रेस काय सोडून हांगा तुजेशी गोंयांत रावता पूण किंबली आतां तुवें खंयचें एक तरी चूज करचें पडटलें जेसन तू कितें म्हणूंक सोदताय किंबली तुका हांव जाय गोंय भुरगें जाय हय कसलो प्रश्न जेसन म्हाका तूय जाय आनी भुरगेंय जाय जेसन म्हाका तें भुरगें नाका तूं चिंत तुका हांव जाय पूण तुज्या डॅडीची ड्रेस काय जाय जेसन हांव तुका परत सांगता म्हाका तूय जाय आनी हें भुरगेंय जाय जेसन किंबली तुका हें भुरगें जाय तर हांव तुज्या लागीं काजार जायना तुजो रस्तो तुका आनी म्हजो रस्तो म्हाका जेसन हांवें आतां कितें करूंक येता तूंच म्हाका सांग किंबली ह्या भुरग्याक म्हजे लागीं दी हांव ताका आगात गार्डनाक फातोर मारून जिवेशी मारता ना हांव तुका हें कधीच करूंक दिवचें ना जेसन किंबली त्या भुरग्याक आतां तूं म्हजे लागीं दी हांव ताका आगात मारता हांव ताका मारता आपूण ताका गार्डनाक चल चल आमी वचूया भुरगे रडटाय कोण जाय तो धारूच माय पाय आपल्या जल्माक आयल्या भुरग्याक रस्त्यार सोडून दिवंक होय हांव ताका ऑफरीची करता फेल जाताय तीन येताय आज ते सांगले सकाळ 7 वरांचे आहे मग 8:30 झाले देवराचे येई नाही आजूबाजी गुड मॉर्निंग टीचर इतको टाइम से लागत आहे आवाज 12:30 ला घोडेलाचे हां विचार का गुड मॉर्निंग गेला अगे टीचर तुया शिकवलं आमगे उठवा म्हणते गुड मॉर्निंग म्हणून होय का बाय विचार का उठायला काय नसतल्या त्या सोडी माके एक सांगू तुका लेट किती लागलो जेव्हा टेलिंग रातिको राग मारिंग थिंगानी दोनरी कितको मारले त्या लिटल ऑफ उराक ऐड करिंग लिमका ऐड करिंग चिल्ली कट करिंग हीरोइन कट कर मारिंग दिस नो माय डियर यू टेक व्हिस्की यू पुट वाटर नाइस सर कोर लागता काय करत का माका दुसरे पाठ ह्या शिकयता तू बटन घे ना मागे हांव तुका शेअर करता दोगांक ओके आणि तर दुसरं एकदा गेली नवले कोणा येता जेना आय जाम गेलीस ना बुरगी येलो नाही दुसरा आयले यो कर सी काय
केला तो बसो ना कोताचे अरे उठ ना घुमण्याची बात आहे बरे दिन गेला इकडं ते झाले मी सामा झाले इतका माहिती मी कधीला गेलो इकडची कुठे कुठून काढले नाही गाव काढली या दिमा इथे कॉल शेताकडे 2 मिनिटे तोलदा बसोदा आणि 2 मिनिटे तोलदा बसोदा अहो ते शेत कोण आला ती घर तो म्हणा हुई हुई ना दे बिचा जेम बनवले आयसर करण्याची सांगा तो हाय नाही आयसर आठी कोणा बोले ए काय सर हवे ना अरे तुमचे सोडे अरे केसोली लॉज म्हणतो कोते हाय फादर शिवत मोठा मिसाचे मोगाच्या बाप येईल काल कोणे शर्मा झाले उपरांत माझे कॉलेज गेला ते प्लीज आडून द्या ते तुमची प्रॉपर्टी नाही आणि तो मास देखो लॉज दिसणार आहे मास देखो लॉज दिसणार कोपलांचं देखो कॉलेज घेणे ताई आंगले मध्ये नाही आपल्याला आम्ही घेते लागो तुमका होमवर्क दिला गो बरे बिझनेस मध्ये तेचोय नाही मग आला ते गाता बिझनेस आडमेर के कसा ने स्टार्ट करूया मेरे लेपो 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 बांगडे 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 अरे हा 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 लेपो लेपो अरे हा 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 अरे हा 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 अरे हा 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 किती रेशन गेले आ तुम बरे बिझनेसमॅन गेले वर तुम किती वेळा नुसते करायला बिझनेस केलेला आहे आणि तुझे कसा बिझनेस रे शिकतो तेरी दहा शिकतो तेरी दहा बाकी किती दिला आगे आय बॅग जस्ट गेला दिसतोय ना मग कॉल अकाउंट गेले पण का आता बरे चिंतीला बरे बसे एक काम बसतो लागली बरे ऑफिस का तो बसतो लो ओय संडे हाफ डे Okay. हॉलिडे संडे हाफ डे संडे हॉलिडे सातुला हॉलिडे आणि जाय तुम्ही घेऊन ये पचे नंबर येता पैसे नाही तिथे पैसे मग माझे होतं जायचं कैसा बिझनेस रे और क्या निघे आवय सवाय सांगत त्या भाषे वर बॉम्ब काटा दिसत आहे बिल्डर आहे काय बिझनेस का नाही पुण्य झालं हॅलो फोन लावला आहे बाबा अरे तो एक किलो कोणाचे होते बोल बा अरे इकडे हा रोडे हा ना इकडे ओके ओके जरा आणि कपडे द्या मग जरा को हा कपडा आले बरं का आता किती तिकीट स्मार्ट लागला हो हा हा शुअर अरे लोक घालत नाही किती झाले लागा गेला आहे नी गेला होता गेला होता तर आज जाओ आणि होय ते दोमारे मासे गुगल पे आ जेवगे फी फारी करे तू 12 वर्ष ना क्रेस ला बुके फी मासे हारी कर होता चला कडेले गेला आता रामला सोडू ये खाल्या शी तू बरे मग लजे घातली त्या मोठ्याल्या बरे हा तुम सांगले बरे बिझनेस मुटाचे कोण डॉक्टर जापाचे टीचर जापाचे सायंटिस्ट जापाचे पायलट जापाचे या मुटाचे बिझनेस एक कसो बिझनेस टीचर ते सांगले दोतोर जापाचे पायलट जापाचे सायंटिस्ट जापाचे पायलट टीचर जापा म्हणून आम माणकुल भुरगी मुगे मानगुल बुर्गी मुगे आम खबर आहा आम माणकुल भुरगी मुगे आम खबर मानगुल बुर्गी मुगे आता किती मुळपाचे आवडली टीचर मुगो म्हणून तुम बरे समजतली हाय का मारत नाही कसे नाही ना आज मग एक सांग क्वेश्चन दिसत तुका बरोबर आन्सर कर आणि तुका जाय नाला तू हँडो ऐकले होय फर्स्ट क्वेश्चन आमका वार सोपा बेटा ना आमका वार हावपा बेटा ना आमका वार आतला पा बेटा ना तू मानिता वार ना ना होय ना ओके ओके बाबा तू आंगळे देऊन मुंडानो शिवर मध्ये तू होय चार माझा दिवसा मोकळाला शिवर मध्ये होय मध्ये म्हणून हे पण सांगाय काय ना माईक पण बाहेर दिली नको अरे कोण रा सरी तर वाट ना झाल्या मुच्छा मुजो जिए मारा करे मुनी स्वतः मरे सी कोण का बोटा तू तू फुटबॉल म्हणता आवय फुटबॉल आमगे रक्ता कर मुगे जरी तर कातर पड आके बॉल बैठे तोले इथे आ उरीसा बडती बडी तुम्ही आज मरे मुकान जाय ना कटे तिथं बोडतो तू तू आज सारखं वेळ देतावेलो मी क्वेश्चन त्याला तुझे पडते ओय कमगे क्वेश्चन जाता कसा रे एक कोई ना की फालतू सांगपा जा कोण आला तू येणे मुगडी ओय
तू घे तोकले मेंदू हा होय एक हातला बा आता ना तो बा आता ना रे पाव बा आता ना रे तो मेंदू ना म्हण ना ठीक आहे माझे नाव किंबली आणि आमच्या काजाराक एक वरस भोगता सांगचे म्हणल्यार माझो जेसन माझो खूप मोग करताय आणि हांवूय माझो जेसनाचो खूप मोग करता माझ्या मोगा खातीर ताणें आपले देडी सोयशी वचपाचें देखून सोडून दिलें किंबली म्हज्या डॅडीन सगळी ग्रेस काय व्हडलो बंगलो दिवन तुजे लागीं काजार करून तो पोट्टो दुबय गेला पूण जेसन राग आसनाका सांगचे म्हणल्यार तुझे देडीन आमचे सोयशी येवन रावंक जातालें किंबली तू जाणा म्हजो डॅडी एक व्हडलो बिझनेसमॅन ताका गोंया रावची कशी ना म्हणटच तो दुबय सिटीजन जाला पूण हांवें तर आयकलां जो कोण दुबय रावता ताची गर्लफ्रेंड बीन आसता म्हणून म्हाका तो दिसता तुजे डॅडीची गर्लफ्रेंड आसा म्हणून ना ओगिना म्हज्या डॅडीवर तू कांयच उलोवचें ना अरे बाबा फोगाना केली हांवें किंबली तू जाणा म्हाका फोकाणे आवडना तो तू म्हज्या फोकाण्या कित्याक करता अरे बाबा आय एम सॉरी बरें आसा बरें आसा आम्ही एकदम बरे गेले कासार जावच्या आधी त्या भुरग्याक गार्डनार सोड जेसन तुका हांवें कितलेच फावटी सांगलां तूं म्हाका उगडास करी नाका म्हणून बरें आसा बाबा हांव आनी तो उगडास करचो ना ओके जेसन म्हाका तुका एक खुशालकायेची खबर दिवची आसा खुशालकायेची खबर आनी कसली जेसन तूं रेडी आसा न्हय ओय जेसन आयक तूं रेडी जावचो आसा जेसन कितें हांव डॅडी जावचो आसा होय किंबली तू जाणा आमच्या काजारा फकत एकूच वता तुवें आसा पूण म्हाका ते इतले बेगीन भुरगे नाका म्हाका इतले बेगीन भुरगे नाका जेसन देव दिता मापान ते आमी सांबाळूंक जाय जेसन नाका चल आतांच आमी डॉक्टराची वचून त्या भुरग्याक मारून उडोवया ना आमी दोतोराशी जरूर या पूण त्या भुरग्याचो अबॉर्शन करूंक न्हय पूण आमी ह्या भुरग्याचो फुडलो ट्रीटमेंट करूंक या जेसन ना म्हाका आनी त्या भुरग्या नाका हांव वेता म्हाका आनी हांगाचो रावंक नाका चल बस हांव येता म्हणलोलें आसा हाताची पांचूय बोटां सारकीं आसना म्हणून खरेंच तें म्हज्या घोवाक रोखडोच राग येता पूण कितेंय जावं तो आपलो राग आपल्या काळजांतूच चड वगत घेवन रावंक शेकना जेसनान म्हज्या मोगा खातीर आपले डॅडी सोयशी बसपाचें देखून सोडून दिलें पळयात कितलें सुवागी तें हांव
सिस्टर म्हजी आवय बापूय कोण? एंजल तुजी आवय बापूय हांव, तुजी टिचरूय हांव, तुजी डॉक्टरूय हांव. सिस्टर आमच्या कॉन्व्हेंट स्कूलान जायती बायली भुरगीं येता. तांच्या आवय बापूय तांकां मोगान चॉकलेटी दिता, तांकां वेगेन घेता, तांकां मोगान किस दिता. म्हजी आवय बापूय कोण? म्हाका कोण वेगेन करतलो? एंजल तूं रडो नाका. चल तूं भितर वच. देवाचो गूण फकत देवच जाणा. तूंच ह्या भुरग्यांक राख आनी सांबाळ दवरया. हांव आसा बरें. तूं कोण? हांव टीचर आमगे बडे इस्कॉलांतून इथे लागीं इस्कॉल आहा थंय गेली. इथे विजिटींग आयिल्ली बेश्टी. त्या भिकायेंचा ना सिस्टर इथे भुरगीं कितें सांगताली बाय तूं कितें आलो गो? म्हाका 2 किल पुलाव, 1 चिकन आनी 1 उराक जाय आसलें. आणि म्हाका आय थिंक ते काटेश मागोतोय ते जाले 5 वाड्या पुरो. आणि तें देखो काय ना जाल्यार म्हाका देखो येदीशी बिर्याणी काय कितें आता आमी इतले खाताय. आमकां कोण डोनेशन दिवंक येता आनी तुमी आमचे लागीं विचारतात? म्हाका दिसलें तुमी कितें घेवन येयल्या. हांव मागीर येयलें काय ना गे बिस्किट आणि उदक दिवना कितून बुडे सांगलोलें आनी वयच न्ही मू ती गोनाले भितरा जायना बऱ्या पोटाले चल इथे आजूला या काय नो सिस्टर आज मगे माशा म्हाका फोन येयला प्रिंसिपलान आपयला वयता बस मॅडम वतली भुरग्यां मॅडम मागीर आपय तुज्या भुरग्यांक. हॅलो हाय बाय केशें आहा यो यशो थंय पळय तुका आवय तें सासू मन गेलो मुगो सिस्टर यशो अगो तुझी खूड जाईल ग ती सामाट हे जालो ग तू चोय बाय तू हाय नाही हे भाषा रांदू कर रापले ऐकला दुसऱ्या पण पुटपुटी जा कोरी सर हाय जा चोय दुसऱ्या पाटी तू मुगा जेव पावळपा हेल्प काय तुका आखी प्लेट जाय ना हाव बापू आम किराम का आपय आम येताय तू टेन्शन घेला ना सिस्टर हा वयताय ते कित सांगपा हा ते सांगितला आमी बरी करून चल ते का बरी माहिती चल बाय. गो जे बाय तो सगळ्या चल तुम्ही भितर वचा. सिस्टर आमी भितर येवंक येता? होय. तूं कोण? म्हजें नांव किंबली. हांव एक काजारी ओस्तडी. आमच्या काजाराक 2 वर्सां जालीं. सांगचें म्हणल्यार आमकां आजून भुरग्याचे देणे फावो जावंक ना. तोरूय पूण ती पातकांची दूख धरून आनी गरीब भुरग्यांक असले नासलेल्या जेवण ताण वाडटा सिस्टर. हे तुजें बरें करतू किंबली. देव आमच्या मोगाक तो कांयच वाऱ्या वचोंक दिवचो ना. पूण सिस्टर हे बरें करतू म्हज्या घोवाक सोजमो ना. ताका ह्या अनाथ भुरग्यांचे चुरचुरे दिसना सिस्टर. दारार मार आनी तें दार तुका उगडटलें. माग आनी तें तुका मेळटलें. माग तुज्या घोवाक वचत जरूर ताका बरी समजणी येतली. होय सिस्टर. मामी तू म्हाका रस्त्यार कित्याक सोडून गेली? बाय तू कोण? एंजल ती कसली पिशापणा? ना तुमचे लागीं एक्टिंग करचें ना. फाल्यां आमच्या स्कूलान प्रोग्राम आसा तातूंत हांव भुरग्याचो रोल करता. आंटी तूं म्हाका मामीची एक्टिंग करून दाखयशी? होय बाय बडा खुशेन. चल आमी प्रॅक्टीस सुरू करूया. मामी तू म्हाका रस्त्यार कित्याक सोडून गेली? ही म्हजी असोगताय बाय. म्हाका तुका रस्त्यार सोडून बसचें नासलें. पूण होच लोक म्हाका बोटां दाखयतलो म्हणून म्हाका हें तुका करचें पडलें भुरग्या. तूं लोकांक भियेली मामी पूण तुवें भुरग्याचें चिंतूंक ना. तुवें रस्त्यार सोडल्या भुरग्याक हे सिस्टरीन उबारून आपल्या आश्रमांत घेवन आयली. एंजल ती कसली पिशापणा? तुवें किंबली कांटीक रडयलें. चल तूं भितर वच आनी प्रॅक्टीस कर. सिस्टर तूं तेका तापसाण्यो गायनाका. हांव रडटा म्हजें नशिबाक सिस्टर. किंबली तूं रडो नाका. म्हाका दिसता तुवें तुज्या जिवितांत जायतें दूख सोंसलां पूण देव तुका आनीक बळ दितलो दूख सोंसूंक. इथे आडू ना आडू कसला भुरग्याचा एक्झामांचो बरो बांगाई हांस लागून कित्याक काढून घे तू? कर सोड का होय त्या पेपर आन्सर कराय बरा भाषा आन्सर कराय बस मारे चल काय ना आज
तुम जोग्राफी पेपर हा मग पण तुम्ही ना काय तुम कॉपी लिहायला मागती आहे हा तुम हेल्प करा कॉपी मारपा शुअर घेतो शुअर अरे मग अरे देवाच्या म्हणून अरे देवाच्या ना बेमा म्हणजे ना तो शिकवा ना तू आले आले शुअर घेतो अरे हा हेल्प कर रे तू काय केना घातलेला रे अरे इथल्या बरे अरे बडा सुला अरे इथल्या राव पेंटा बडा सुला अरे इथल्या बरे राव दुसऱ्या बडा सुला अरे इथल्या बरे राव वाचला वाचूला आ होय अरे इथल्या बरे राव दुसरं वाचला अरे तू एग्जाम दिलो लो हे सगळे हसले ईश्वरे हसले झालणार रे तो काय तो देताना आले बाई किती कॉपी मारतो ना आणि आपल्या निमाणी सारी मास्टर प्लॅन आलो तो आ होय आसी कोड्या तुला करतो ए मागपुर कॉपी मारो बिना जात तू आई जात कॉपी कर तू काय नाकाय ना काय करणार रे ला गाता गाता 아무거 에비 거라고 하셨다. 이거래라. 너도 아니 커피만 티파 살이 수가 뭐라지 말았다니라. 아겨 오이 Don't worry, me check. इच्छागी मी काय म्हणा तू तुझ्या कुदली Hello, darling. कैसा है तुम? आओ. हाँ बोल. अरे राव रे बाबा आणि किती होता? आणि दृष्ट मोबाईल. तो मस्त कलर दिसला एकदम ये हॉलला छान तू डाली करते हां कसं दवाईंगा ती फेल ए पुरा झाले. यानी कागद आहे खूप पिझ्झा कडले देख ना लईचे एकदम पेपर आहे समुद्रात आहे का कॉपी मार दिला नाही ओढून दिलो यानी किती तुम्ही आले हा सेम टू सेम आन्सर बरले किती heaven is blue sky is blue that's why left is blue light is blue everything blue flower blue ए किती आन्सर हो सेम बरोबर ताई मागील क्वेश्चन सेम दिली झाले आन्सर सेम असणार नाही किती किती झाला उलो पांगा त्या पण तुमका आ वाजूच बरे कॅशराना आता वाटून सर लाय रे बाबा ओ टीचर मागते लल्या बरे सोड मिळता आवाज गेलाय रे जाने Let her go. Let her go. Agadi, Agadi, let her go. Oh, Dada, दारू पीकर पानी करेंगे पूरा पीकर पानी करेंगे दारू पीकर पानी करेंगे
कोणे सोडून दिलोले सिस्टर जेन्ना हांव व्हडलें जातलें म्हजे लागीं कोण तरी काजार जातलो न्हय जायते फावट ऑफनीच्यानी भुरगीं काजार जावंक येता पूण कितें 2-3 वर्सां जालीं म्हणटून तेच मायची आनी सुनेची जोडी पयल्या नागपानाची उतरा उलोवन म्हणून चेडू ऑफनी चिंतले म्हणून सिस्टर तू आणि गार्डनात होय आयज किंबलीची बर्थडे 12 वर्सां आदी ताका ह्याच गार्डनात कोणे जोडून दिलोले कितें 12 वर्सां म्हणली तुवें सिस्टर जेसन तुवें आयकलां सिस्टरीन कितें म्हणलां तें 12 वर्सां जालीं म्हणून सिस्टर म्हाका एक सांग ते भुरगें तुका जुनाच्या म्हयन्यान घेवलेले होय किंबली तुम्ही जेसन तुवें आयकलां सिस्टरीन कितें म्हणलां ते भुरगें जुनाच्या म्हयन्यान जल्मलोले होय सिस्टर आनी एकूच प्रश्न म्हाका एक सांग ते भुरगे तुका लाल कपड्याक गुडलायवाले मेळलेले सिस्टर होय किंबली पूण ह्या सगळी तुका कशी खबर जेसन पळय कितें सिस्टर सांगता ते म्हाका तो दिसता ते भुरगे आमचेच म्हणून सिस्टर सांग तेका ते भुरगे आमचे म्हणून किंबली तू तोकलेन बाळ पिशे जावंक ना आता माय बाय कोण म्हणून कोणा खबर जेसन आयक न्हय ते दोतोरान तर सांगला काय तो ट्रीटमेंट देखू केल्या आमकां आतां भुरगे जावचे ना म्हणून आमी एंजलाक बरो या न्हू जेसन जेसन किंबली हांव चड खुशाल तुमी एंजलाक बरो पाहिली म्हणून एंजल सदांच देवा लागीं मागताले आपणाच्या आवय बापायच्या मोगा म्हाका कसली गॅरंटी आसा ते भुरगीं आमचेच म्हणून तुजे लागीं ताजी बर्थ सर्टिफिकेट आसा आमी ताजी माय बाय म्हणून जेसन बर्थ सर्टिफिकेट म्हणटात तुमी आपल्या रवात काळकाक लेगून वळखता म्हणून जेसन सिस्टर जे कितें सांगता ते खरेंच सांगता जेसन हांव ह्या गार्डनात आयलो थोडो विसो घेवन तोकली शांत करतलो म्हणून पूण हाची दोगांयची पेरे 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 आयकून म्हजी तोकली उसळोंक लागली हांव वेता म्हाका आनी हाकाच राव नाका जेसन किंबली वेचे आनी कितें आमच्या ऑफनीच्या भुरग्यांक डोनेशन दिवन वतात न्हय सिस्टर डोनेशन तुका कितें दिसता हे सगळे दुडू झाडाक पिकोन सोकोन पडटा अशें दिसता तुका जेसन नाका जायसर तुमी जायते दुडू मोडटात जुगार घेवंक तियात्रांक गेरांक हांगा दिल्यार देव तुमचे बेसांव घालतलो सिस्टर तुका डोनेशन जाय न्ही तर गेई म्हजी लुची थू तुवें कितें केलां सिस्टर आमकां बोगस जेसनान तुजी लुती ओडयली म्हणून आमकां बोगस सिस्टर जेसन तूं यो म्हाका हांगा रावूं नाका हांव वेता म्हाका हांगा रावूं नाका संसार हो संसार पोटकिरो कोण जाय तो बरो कोण तो नाचोल्लो संसार हो संसार पोटकिरो
म्हाका मरण दी म्हाका जीवन म्हाका मरण दी. म्हणलोले आसा सोसो आपले दोनूय कान आपले ते दोळ्याचेर हाडून सोजमता की संवसार धाकलो म्हणून हीच गोड आमची जाल्या आमी तेन्ना कोणाचेच आयकूंक ना. जेसन तू जाणा आमचे देवाचे बेसांव ना जेसन. होय आमच्या देवाचें बेसांव ना आमच्या देवाचें बेसांव ना किंमत. होय जेसन न्हिदलेल्या जागोवंक येता पूण जागी आसल्या कोण जागयतलो. तोरूय पूण ते ऑर्फनेजीतले सिस्टरीन आमकां जायते सोजमायले पूण आमी कोणाचेच आयकूंक ना जेसन आमी कोणाचेच आयकूंक ना. किंमत हांव बरी चूक केली ते सिस्टरीच्या भुरगीं हांव आनी देवान म्हाका असो केलो ती किंमत असो केलो. होय जेसन पूण एक अजून उपाय आसा जेसन. आमी असो बोक्सोडे मागुया जेसन आनी बरे गुमसार करून आमी ते सिस्टरी लागीं बोक्सोडे मागुया. मोजी मामी डॅडी कोण? तू म्हजो डॅडी? ना तू म्हजो डॅडी न्हय तू म्हजी मामी. हांव तुजी मामी. ना तू म्हजी मामी न्हय. ज्या दिसा तुमी म्हाका नाकारलें म्हजें काळीज रडलें. सिस्टर तू म्हजी मामी तू म्हजी टिचर तू म्हजो डॉक्टर. सिस्टर सांग तांकां ती म्हजी कोणूच न्हय म्हणून. सिस्टर सांग तांकां हांगा चली वतात म्हणून. सिस्टर ताका सोजमाय न्हय चोय ते कितें मोरें केला ते सिस्टर ताका सांग न्हय आमी ताची मामी आनी डॅडी म्हणून आपय न्हय सिस्टर ताका आपय न्हय. जेसन किंबली तुम्ही तुमच्या रक्ताक बडकोंक विसरवली. तुम्ही म्हजे लुती घातली. तुम्ही म्हाका अपमानाची उतरां उलयली पूण हांवें तुमकां कांयच अपमान करूंक ना. लोक तुमकां म्हणटलो केलेले मापान भोग. हे बरें करूं म्हणटा